हॅलो वासंती, हें गो कितले दीस जाले तुका फोन करतलो म्हणून आहा. ना म्हाका कितलेशे फोन येयले मुगो आनी फेसबुकार बी पळोवना तुवें. लोकांनी हें घातल्या ते स्टेटस घातल्या ते 22 तारखेचे सुटयेचेर गो रामाची. हय सगळे विचारता मुगो म्हाका म्हणटा तुका विचार म्हणना, तुका विचारतकीर खंय वयर रोखडें कळटा म्हणून. हय सगळे गोंयकार प्रायवेट काम करपी विचारता राम गव्हर्मेंटाचो प्रायवेटांक राम लागनाका म्हणून. हय आमी आतां अशें म्हणटा न्हू रामराज्य. हय त्या रामान केन्ना मुगो भेदभाव केलो ना. तुमी तेज्या नांवान तुमी भेदभाव करता गो. हय दिता जाल्यार सगळ्यांक सुटी दिवपाची न्हू. प्रायवेटूय म्हणून ते बाबडे पुसतले. कितें 22 तारखेक सगळे अयोध्याक वयतले आनी कितें थोडे आपले पिकनिक्यो करतल्यो आनी कितें न्हू. हांव कितें म्हणटा देव आमकां पावोवंक जाय न्हू. हय न्ही देवाक श्रद्धा आसा तुमकां शिळा पडटले सुटयो दिवना म्हणून, नाल्यार कोणाकूय दिवपाची न्हू. हय म्हणून म्हणटाले म्हूण दोतोराक दिताल्यार प्रायवेटांकूय म्हणजे फॅक्टरीन काम करता बाकीचे खंय खंय काम करता तेवूय सोदता मुगो रामाच्या नांवान एक मेळटा सुटी न्हू गो. सदी काय मेळची ना न्हू ती. म्हणून तुका फोन करुया म्हटलें जमताल्यार पळय. हय आनी हें म्हाका एक सांग, तूं सदी म्हणटालें न्हू तुगेलो आदर्श कोण. हय हांव तुका सांगतालो पळय म्हाजो आदर्श राजकारणी बाई मनोहरबाई म्हणून. हय आनी कितें गो तुमगेलो बाबूश काका तेका कितें म्हणटा मुगो. हय तेणें पाड घातलें म्हणून. हांव शॉकाद. आगो हांवें म्हटलें कितें बाईक जर अशें कितें म्हटलां जाल्यार हय बाबूश काकाच्या जाग्यार आमी बी साद्या मनशांनी कोणें म्हटलेलें जाल्यार थंय करून नाचतले आसले मुगो. सगळीं मंडळां येतली आसलीं धांवून काबार करतली आसलीं मुगो. आनी तेणें म्हटलें जाल्यार कोणाचीच जाप ना. दोतोराक विचारल्यार दोतोर धांवता जापूच काडिना न्ही. तरी आयज कोणें तरी तो वेर्णेकारान कोणें तरी मातशें कितें उलयलां उलोवंक जाय म्हणून. आनी कितें तर बरें न्ही कितें आसूं गो बाईन बरें केलां तें बरें केलां. हय हय आतां यमुआच्या वेळार आमकां फटयलें ना, फटोवन घेतलें पूण थोडीं कामां तेणें बरीं केलें. पूल बील सगळें तेका लागून न्हू गो. तेजेर म्हणून हें करप गो तें म्हणून हांगा आयज सत्ता भोगता मुगो आनी तेजेरूच उलोवप गो. आनी हें सगळें भिता तेका भिवपाचें म्हणून उलयना न्हू. ओके बरें आसा. हय म्हणून गो तेवूय तुका विचारपाक जाय आशिल्लें मुगो. पूण मुगो तेजी एक गजाल म्हाका आवडली आं बाबूश काकाची. फाटल्या तेंपाक तेणें म्हटलेलें पळय गव्हर्मेंटाचे PWDचे इकता म्हणून डायरेक्ट उलयलो तो भिना कोणाकूच. आनी आतां तेणें म्हटलां पळय कन्सल्टंट कित्याक जाय काय म्हणून कोटींनी रुपया कन्सल्टंटांक दिता म्हणून. सारकें तेगेलें कोटींनी दिवप गो. तेणें म्हटलें पळय हे आमचे इंजिनियर जुंता हावस बी बांदलेलो म्हणून. हय पूण तेका खबर ना पयलींचे पळय थोडे इंजिनियर आशिल्ले ते खरेंच आपल्याक हय आपले ते हेजेर कौशल्याचेर ते पावल्ले आपले कॅपेसिटीचेर. आतां थोडे सगळे म्हणिना सगळ्यांक लावन घेवची थोडे बी ते पयशे दिवन इकून अशें जालें न्हू गो. म्हणटगीर इंजिनियर बरें ना म्हणून मागीर कन्सल्टंट घेवचें पडटा आसतले कोटी. आनी कितें तुका सांगू गोंयचो पयसो कोणाक वयता तो एक तर कन्सल्टंटांक एक तर मदल्या दलालांक आनी इव्हेंट करता ते. आमचो कितें टॅक्साचो पयसो येता तो चडसो हेंकाच वयता. म्हणून बाबूश काकान तापलो न्हू गो बंद करा म्हणून. तेणें तालिगांवचे रोडाचें सांगलें ना तें तेगेलें आवडलें. बाईक म्हणपाचें न्हू गो इतलें. हय बरें आनी एक गजाल तुका कितें कानार घालूंक जाय तें पर्पल फेस्ट केला पळय. हय स्पेशल चिल्ड्रना खातीर बरी आं गजाल बरें करूंक जाय. पूण एकूच सांगता तांकां नाचोन इव्हेंट करून फक्त पयशे लुटूं नाका. हय तेंची फेस्ता परस त्या लोकांची वेवस्था करा म्हणून गव्हर्मेंट जॉब बी दिया. हय म्हाजी एक भयण आसा उलयना ती आयकोंक येना उलयना पूण 12वी पास जाल्या सामान्य मनशां वांगडा बसोन. हय गोवा बोर्डाक. पुणून तेंचे इंटरव्यू घेतलेले गव्हर्मेंटा कडेन मनीस ना म्हणून तेंचे जॉब काडटा आनी लोकांक दिता इकता. आनी ती बाबडी बेकार कितलीं उलयनाशिल्लीं शिकलेलीं भुरगीं बेकार पडल्या. ती फेस्तां करच्या परस तेंच्यो वेवस्था करा म्हणून मातशें सांग दाखयता.
हय कितें आसा निमाणें ती उलयना गो, तेंचो आवाज आमकांच जावं जाय न्हू. हय हाती पांयांनी कोण मातशें हें आसा पळय ते उलोवं तरी शकता, ही उलयना आयकुंकूय येना म्हण तेंचो आवाज आमकांच जावचो पडटलो न्ही. म्हणून मातशें सांग म्हणून ह्यो 2-3 गजाली सांगपाक फोन केल्लो. बरें बरें बरें. हे 22 तारखेचे सुटयेचें मातशें कानार घे. हय राम तुमचोच न्हू आमचोय बीन.